नावेली मतदारसंघातल्या कोल्डे तळावलेच्या थळाव्यांनी पार्टी कोपेला लागसर बेगोबेग नवो ट्रान्सफॉर्मर बसोवचो म्हूण मडगांवच्या वीज खात्याकडे मागणी केल्या। ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी बिरेस्तारा वीज खात्याक घेराव घातलो। फाटलीं 2 वर्सां उण्या आनी चड व्होल्टेजीचो थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। येवपी प्रकल्पा खातीर नवे वीज जोडणी दिवपाक लागल्यात, हाका लागून व्होल्टेजीचो प्रश्न आनीक वाडला। हाका लागून सद्याच्या ट्रान्सफॉर्मरांचेर अतिरिक्त ताण पडपाक लागला। हाचो सामान्य घरांक फटको बसता अशें थळावे सांगता। देखून पावसाळ्या पयलीं ट्रान्सफॉर्मर बसोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी खात्याकडे केल्या। आम्ही लायटी डिपार्टमेंटान येवपा लागल्या जाले 1.5 वरोस आणि आम्ही आता हेच म्हयन्या आमी येयल्ली 8 दीस येयले, नियरली 8 डेज आमी हिंगा येयले। बट केन्नाच येय आमगेलो मेळनासलो शरद ऑफिसान। सगळे पार्टी सायडीर गेला, आमी सारकी फ्रस्ट्रेट जालो आहाय। आमकोणे सगळे आख्खे लोकांची सायन आहाय, सिग्नेचर्स आहाय थंय आमगे आख्खे वाड्याच्यो। तेरू पसून आमगेलो ट्रान्सफॉर्मर आमकां पडना, आयज पडटा, फाल पडटा, येत्या म्हयन्या पडटा, आनी ना पडना। आमकां तुयेंकारा बरें धाडली, आमकां दिगंबरा बरें धाडली, आमगे काम जालो ना अजून। आम कित लोकां बरें भीक मागपा वचपाचें आमचे असो मनशांनी, जाल्यारूय हें डिपार्टमेंट कितें आहा तो हे कितें आहा, आम वचपा जाल्यार तो कितें आहा। 2 दीस जाल्यार लायट ना आमकां, कांय ना। हांव हिंगा येयलोलें कंप्लेन दिवपा, स्ट्रीट लायट नाय मुगे, आमगे आख्खे भाड्या लायट सारखे चलनाय म्हूण। सॅटर्डे येयले, संडे अर्ली मॉर्निंग, मंडे मुगे घरा कडेन दोग जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तूं मनीस बाक मारपा आनी नोट बरोवन गेले। मराठीन नोट बरोवन गेले, मराठीन बॅलन्सिया मी तुला दाखयते म्हूण। धमकी आनी एकलो येयलो इंजड्या भाशेन साडी न्हेसोन, सुरी बी घेवन, जाल्यार आमी खूंय वचपाचे। हांवें कंप्लेनूय दिलोले। शरता बरी येता, शरता बरी इंजिनियर बरी येन वयता, फायल दिली, पयलीं सांगितलें म्हाका तुका जाग दाखय, पूण हाल्यांक आता आपणाक ट्रान्सफॉर्मर आहाय, हाल्यांक आता ओके। हांव गेलो, पयलीं गेलो, दोग जाग उपकार मागीर आमगे गुलबेट मुट्टे कडेन उपकार मागिलो, तेणें म्हाका जाग दिलो। वर बाबा तेणें म्हाका सांगिल्लें आपण मातशें भायले खंय जाता, आपण तुका 24 hours म्हणून सांगता, पूण तेणें म्हाका 24 hours न्हू 2 वरांमध्ये सांगिल्लें आपण रेडी आहा किता हें सांगिल्लें। आनी पेपर दिले, सगळे तेगे डॉक्युमेंट दिले, सगळे दिले, आनी सगळे माझे दिले सांगता ना। कोणागे ऑब्जेक्शन येयला, कोण गेला की एक बायलेगे पेपर घेवन येयला, एक बायलेगे पेपर, आनी 99% गेले पेपर तो घेवन येयला, सायन दिलो तो। तरी आसतो ताका मोगर आल्या येता येता एटलीस्ट हांव 20 पाट शरता बेरेलो, संगीला बेरो, संगील बाळ सांगता एश केला टेस्ट केल्या म्हणून सांगता, पूण संगीला घेतना तर हांव नको। राती 2 राती स्ट्रीट लायट ना, फोन मारल्यार कोण फोन काणा, इंजिनियर काणा, शरतो काणा, कोण फोन काणा, जाल्यार तांकां ते सारके गव्हर्मेंट इंजिनियर आहाय ते कितें आहाय, कितें यूज ते आमकां, जाल्यार डिपार्टमेंट फोन करे, जाल्यार कॉल ती आमकां लायटी उडय, आख्खी लायन कॉल ते तुम तरी कॉल ते लायन दिनाय तर आख्खी लायन उडय। पूण हांव सांगता हे भाशे तुम लोकांक फास्टेड करपाक कित्याक कोताय, बील हारी कोनाय, 2000 2,500 बील येताय मरे आमकां, आनी त्यो रोड लायटी आम टॅक्स हारी कोनाय पंचायताक काही पयशे काडे कित्याक अजिबात तुम ट्रान्सफॉर्मर गाय नाही, लायन बंद मारे कडे आयली। फाटल्या 1.5 वर्सान हांवें कंप्लेन केल्लें, आमगेली टीव्ही आनी फ्रीज गेली म्हूण, आनी हांव शरदा वयले हांव पर्सनली घेवन मेळ्ळोलो, बाबा अशें प्रॉब्लम आहा मातशें सॉल्व कर। तेणें म्हाका तेजो सांगिल्लें, एश्युरन्स दिलें, बाबा आमगेले ट्रान्सफॉर्मर एक गायलो आहाय, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर न्यू बसोवपा आहाय, सो आमी कनेक्शन हे कोण अंडरग्राउंड कोण कनेक्शन दितले। तेदो सांगो लागलो तो म्हाका येयले तेदो शरदा वयले, शरद म्हणो लागलो ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी सँक्शन जालो, पेमेंट केलो, सॉल्व जालें, फायल हाडूं जाय, बेंची वयता, 3 पाट गेलो, 2 पाट गेलो, 17 पाट वच गेलो म्हणटा घे हो सोन येतो म्हणल्यार आमगेले आजून पासून ट्रान्सफॉर्मराची फायल पावना हिंगा। आतां तेच पयले जाल्यार तो सांगता फंड्स ना, आमी तेच पयले 4 पाट पळय येयले, तेच पयले तो सांगता फंड्स ना देना, आज सांगत तो फंड्स ना म्हणून जायना, ट्रान्सफॉर्मर येयलो आज सांगता फंड्स ना आनी कडे। 1 लाखान तरी भोंवपा जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक आनी डिपार्टमेंट जाय कित्याक? इफ दे cannot do and serve our purpose, why do we want them? We are not paying the tax, what are we not doing? बिल फारीक कोताय, तेणें टॅक्स सांगिल्लें तूं बिल घेवन यो म्हूण, बिल हाडपाकूच तुमकां रेकॉर्ड्स नाय, आमगे गांवांत तितून हे आहाय ती कर आहाय ती। सो तुमी आमकां waiting for us to come on streets
and do this, then you all can't do the things what are needed. तेलावली पंचायतीन एक गांव आसा कोळडे म्हणून त्या गांवचे थोडे लोकांक लो वोल्टेजाचो इश्यू आशिल्लो सो तेमी आमकां एक पयलें लेटर केल्लें ते लो वोल्टेज इश्यूच्या लेटराचेर आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां दिसलें की थंय एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालचो जेणे करून तेंचे सगळे लो वोल्टेज इश्यूज क्लियर जातले म्हणून आमकां त्या गांववाल्यांनी एक सुटेबल जागो दाखयलो जे आमकांय ओके आशिल्ले आनी लोड डिवायड करून दिवपाक मेळटाले आनी त्या प्रमाणे आमी तें काम करपाचें ठरयलें पण ते जो जागो दिल्लो त्या जाग्याच्या घरा मुखाल्ली जी कोण लेडी आशिल्ली तिने ऑब्जेक्शन केलें आनी एक ऑब्जेक्शन लेटर दिलें की अशें अशें आसा आनी आपल्याक तो ट्रान्सफॉर्मर नाका आपल्या दारा मुखार आसा अशें तेजे म्हणून लेटर दिलें सबसिक्वेंटली आमी परत एक गांववाल्यांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की अशें ऑब्जेक्शन आसा तुमी कितें आहा तें क्लियर करा आनी तेतूंतले तो एक गांववालो तो रावतालो तो ताजोच जागो तांणी आमकां तो जागो रिटर्न करून दिलो की आपल्याक हो इतलो जागो आपूण सोडटा हो जागो तुमी ट्रान्सफॉर करपा खातीर घालपाचें तेजे पेपर वर्क करून तेजे फॉर्म 114 घेवन तेजे लिगल लेटर बी घेवन आमी मागीर फुकट प्रोसिजन केलें सँक्शन करून घेतलो आनी तो टेंडर केलो टेंडर जाले की रिंगणे म्हणून तो कॉन्ट्रॅक्टर तो L1 जालो ते नंतर टेंडर एज नॉर्मल प्रोसिजर आसा डिपार्टमेंटात ते फंड एप्रुवला खातीर पणजे गेले फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळून ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपाक जाय तो प्रोसेस आशिल्लो फंड अवेलेबिलिटी मेळून घेवन एकदा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो सावथ गोवा फोंड्याच्या इलेक्शना खातीर ताका लागून मातशें डिले जालें बिकॉज सिन्स दिस वॉज पिपल्स रिलेटेड वर्क आनी तेजे नंतर तो वापस आयलो कोड ऑफ कंडक्ट काबार जालो की इलेक्शन जावं ना परत तेतून हें जालें की जो फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वॉज ऑफ लास्ट इयर सो ताका लागून परत आमी एप्रील म्हयन्यान परत फाटल्यान गेलो तांच्या परत जॉयंट अकाउंट्सांसून पयले विचारले तेणें सांगलें आमकां की लास्ट इयर दिल्ल्या खातीर फंड्स दॅट फंड हेज टू बी कॅन्सल्ड एंड अगेन दीस इयर न्यू फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपा जाय सबसिक्वेंटली आज ते लोक परत आयले ते एक्सप्लेन केले की डिले कित्याक जाता आनी कितें इश्यू आसा म्हणून तांकां आमी एक्सप्लेन केलें पण तांचें मातशें आशिल्लें की बेगीन जावपा आशिल्लें आनी एश्युरन्स आयच्या आयजच जाय म्हणून हांवें तांकां सांगलें की हांव आयच्या आयज दिवपाक शकना परत फाल्यां एकदां वता आनी खंय आतां कितें आतां तें क्लियर करून सांगता त्या प्रमाणे आमी परत एकदा इन्क्वायरी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते FAC मेळ्ळा तेजे आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला सो हांवें तांकां सांगलें की हांव अगेन आय गो टुमॉरो एक्झॅक्टली कितें आसा फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळ्ळा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला कितें आसा एक्झॅक्ट डिटेल घेता आनी तुमकां कम्युनिकेट करता हांव हे तर मातशें बेगीन जाता जाल्यार आमचें तेंचें काम क्लियर जावपाक मेळटा वर्क ऑर्डर दिवन तांकां सुसेग मेळटलो तांचे वोल्टेज आशिल्ले इश्यूज ते सगळे रिलीफ मेळटले हे तांकां आज आमी एक्सप्लेन केलें पण तो ग्रूप मातसो डिमांड करतालो की आजच जाय आतांच जाय हांवें सांगलें ताका अंटील आय गो एंड गेट द एक्झॅक्ट पिक्चर फंड अवेलेबिलिटी खातीर आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन आय कॅन गिव एश्युरन्स वीच वन्स फाल्यां सकाळीं म्हाका ट्रेनिंग आसा आफ्टर दॅट आय गो टू पेन्शन आय गेट द डिटेल्स आनी तुमकां कम्युनिकेट करता गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.